शाळा सुरू करपा विशीं निमणो निर्णय अजून जावपाचो आसा। एका जाग्यार 500 परस चड भुरगे एकठांय जातलो हाचो हुस्को आसा। जंय चड भुरगे आसात त्या शाळा विशीं शिक्षण खात्याक अहवाल सादर करपाक सांगला। पालक शिक्षक संघ शाळेचे व्यवस्थापन आनी राजकीय पक्षाक विचारात घेवन शेनवारा ह्या विशीं निमणो निर्णय घेतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। शारी वाठारांतल्या शाळांनी 500 ते 1000 मेरेन भुरगीं एकाच वेळार एकठांय येतात। तातूंत कोविड वासिनीकरण जावंक ना। ताका लागून 8वी मेरेनच्यो शाळा सुरू करपाक हुस्को आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। 8वी मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सुरू करपा पयलीं शाळा वेवस्थापने कडेन चर्चा करपाचे, तशेंच कोविड नियंत्रणा खातीर कितें उपाय येवजण्यो आंखच्यो ताचे निर्देश आपूण शिक्षण खात्याक दिल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान सांगले। सेग्रेट जाला हेजो अर्थ जरी हांवें टास्क फोर्स चेअर केलो आसत जाल्यार गव्हर्मेंट म्हणून वेगळो निर्णय आमच्यान घेवं येता, कांयच हरकत ना। सोमारा पयलीं तरी डिसिजन जातले तुमी म्हणटा की हांवें शेनवार मेरेन निर्णय जातलो। बसीस बी ते चालू करतले फूल बसीस फॉर ट्रान्सपोर्ट ते हाती लोकांक तेकातल्यान म्हटलं न्ही रे, म्हणजे सगळ्यात तूं भुरग्यांक सगळो हाडपाचो विशय जालो जाल्यार म्हणजे हे सगळे विशय कन्सिडर केले वयतले। एकीकडे ज्या जाग्यार 1000 पेक्षा चड भुरगीं येता, आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दॅट। हांवें तो विशय तेंच्या कडेन मांडलेलो। टास्क फोर्साच्या कमिटीच्या मिटिंगेन हांवें क्लियर कट विशय मांडला। 1ली ते 12वी ज्या हेतूर आसा थंय म्हटलें वांगडाच तेंच्यांनी म्हटलें की असेंब्ली घेवं नाका, ओके वांगडा स्ट्रॅगर करून सोडात, वेगवेगळी सजेशन्स दिली, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करा। बट अजून सुद्दां वी आर समवॉट कन्सर्न, कारण भुरगीं तांकां वॅक्सिनेशन दिल्ली ना। जे एडल्ट आसा एकीकडे येतात तांकां सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेतलां, भुरग्यांक अजून आमी वॅक्सिनेशन दिवंक ना म्हणून हो कन्सर्न आसा। फक्त मेडिकल रिजनाचेर कोण घेयनासतना वॅक्सिनेशन रावला जाल्यार अदरवायज ऑलमोस्ट सगळे वॅक्सिनेटेड आहा, कारण आमी तांकां कंपल्सरी फाटले फावटी आमी कंपल्सरीच म्हटलेलें इन शॉर्ट तेंच्यांनी घेवपाक जाय म्हणून। तर ती भुरगीं जी आसा पळय ही फक्त वॅक्सिनेटेड ना, हो आमचो कन्सर्न आसा। आणि तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान इट इज अजून पर्यंत आमी फक्त 85%चेरूच पावल्या। 15% लोक वॅक्सिन घेवपाक भायर सरनात। म्हाका दिसता तांच्यांनी सेकंड डोस डेडलाईन होती ती वाढवली का काय? आता कशें आमी सगळ्यांक अवेअर करीत आसतना रे, आमी सगळ्या जाणांक परत परत वॅक्सिनेशन घेया म्हणून सांगत आसता। हांव परत सांगता तेंची ड्यू डेट जावन गेली, 15%य लोकांची ड्यू डेट जावन गेल्या, तेंच्यांनी घेवची म्हणजे रिस्क जी आहा पळय न्ही भुरग्यांची रिस्क कमी जातली। तांच्यांनी जर वॅक्सिनेशन घेतलें जाल्यार भुरग्यांची आपल्या घरात भुरगीं आसा त्या सगळ्या 100% लोकांनी भायर सरून वॅक्सिनेशन घेवचें, जाता तितकें बेगीन घेवचें। आमकां वचून घरांत वॅक्सिनेशन दिवचें पडचें न्ही। म्हजी रिक्वेस्ट आसा, सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी जाता तितकें बेगीन म्हणजे वॅक्सिन घेवचें, आपल्या घरांतल्या भुरग्यांची रिस्क ह्या पद्दतीन आमी कमी करता। नवीन टार्गेट जरी म्हटलं लोक भायर येयले म्हटल्यार थोडे लोक आहा न्ही हांवें घेवकूच ना आनी कशें कंप्लीट केलें काय विचारपी, तुमकां विचारला मरे तशे लोक आसा तांकां आतां आमी कितें करतले म्हणून म्हटलं न्ही। आतां आमी लोकांकूच आव्हान करता की तेंच्यांनी जाता तितकें बेगीन वॅक्सिनेशन। टास्क फोर्सान रिकमेंड केलें म्हणजे गव्हर्मेंटान 100% इम्प्लिमेंट करूंक जाय अशें ना। being an education minister, being a CM, I can take the decision afterwards. सर हांव टास्क फोर्साचो चेअर त्यांचे सजेशन्स फक्त तांची सजेशन्स आहा ती तेंच्यांनी go ahead दिला। सेकंड थिंग आशिल्लो की आतां भुरग्यांचे सायकोलॉजीकल भरपूर इम्पॅक्ट जावपाक लागलो, त्या खातीर जाता तितले बेगीन तेकाच लागून हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक आयज सांगलां अशीं कितलीं स्कुलां अशे कितले कॉम्प्लेक्सीस आसा ज्या जाग्यार 1000 पेक्षा चड भुरगीं येता, तांचे तूं कितें करतलो तेजो म्हाका प्लॅन दी। की एका स्कुलांत परत 50 भुरगे जर बसोवपाक लागले कच्चा सकाळी वांगडाच वांगडा 500 भुरगे आयले, तो प्लॅन तरी दी पयलीं। बाबा कितल्या भुरग्यांक पयलीं आपयतले, कितल्या भुरग्यांक बेगीन सोडटले, सोडटा आसतना भितर घेता आसतना टॉयलेट्स आसतले, कितल्या जे नो डावट ते क्लिनींग हायजीन वॉशिंग सगळें मेंटेन करतलेच, कोविड प्रोटोकॉल नॉर्म्स म्हटल्या परत ते करतलेच। बट तरी सुद्दां आय एम व्हेरी मच कन्सर्न। हांवें ताका सांगलां की तूं स्कूल मॅनेजमेंट आनी ह्या सगळ्यां कडेन एकदां विचार कर, तेंचे अशा पद्दतीचे जे कॉम्प्लेक्सीस आसा तांचो खास करून विचार कर आनी ताच्या उपरांत आमी डिसिजन घेता। ग्रामीण भागांनी खंयच्याच म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांच्या बाबतींत तर हो खंयसरूच कन्सर्न येतना त्या गांवांतली आसा, ओके त्या खातीर म्हटलें सगळं सारसार विचार करून फक्त आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट सांगलें की 500 पेक्षा चड भुरगे एकत्र येता त्या स्कुलांचो कन्सर्न। शनिवारपर्यंत निर्णय होऊ शकतो ट्रान्सपोर्टाचे तो सेम विशय येयलो बसींच्या ट्रान्सपोर्टेशन। कोविड विशीं स्थापन केल्ले तज्ञ दोतोराचे समितीन कांय दिसां आदीं जाल्ले बसकेंत मार्गदर्शक तत्वां जारी करून 8वी मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सुरू करपाचोय निर्णय घेतलो आनी हे विशीं कृती दळा कडेन शिफारीस केल्ली। कृती दळाचे मंगळारा जाल्ले बसकेंत हे विशीं चर्चा जाली। ते उपरांत कृती दळान 22 नोव्हेंबराच्यान 8वी मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सुरू करपाक मान्यताय दिल्ल्याचे
कृती दळाचे वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगले. टास्क फोर्स मीटिंग वॉज देर आणि आम्ही जे सजेशन दिले रिकमेंडेशन दिले की स्कूल शुड बी स्टार्टेड सो दे हॅव एक्सेप्टेड दॅट अँड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd म्हणून ठरयला अँड डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ही विल हॅव अ talks with all the managements and see how they can do it. Because as I have told you last time, ते मॅनेज कशें करप हे फायनली ते लोकल मॅनेजमेंट ऑफ द स्कुलाचे मॅनेजमेंटान ठरोवचें पडटलें. SOP विल बी पूट फॉरवर्ड बाय द सेम SOP मोस्ट लायकली वॉट इट वॉज देयर लास्ट टायम अँड दे शूड बी. ओनली प्रॉब्लेम इज वेर देर इज क्लस्टर. सो आमी जशें कुजिरान पळयलां न्ही क्लस्टर एकदम सगळ्यो शाळा जर बरोबर सुरू जाल्यो आनी सगळ्यो बरोबर सुटल्यो जाल्यार दॅट मे बी अ लिटल बीट चड गर्दी जावंक शकता. म्हणून ताणें सांगलां की तांचे बरोबर बसून ही कॅन सीट विथ दॅम ऑर ही कॅन टेल दॅम तुमच्या भितर तुमी ठरया की प्रत्येक स्कूल एक हाफ एन आवर स्टॅगरिंग सोडपाचें सो दॅट एट अ गिवन टायम दॅर वोंट बी टू मेनी चिल्ड्रन मिक्सिंग विथ इच अदर. हे सगळें केलें की जालें. This is regarding only this complex. वेरेवर दर इज कॉम्प्लेक्स इंडिविज्युअल स्कुला ताका तांणी टायमींग थोडे क्लासीस अर्द वरान सोडले थोडे मातशे ताच्या पयलीं बरें सोडले. सो इट्स इम्पॉर्टंट मॅसेज कसो नॉट टू मेनी चिल्ड्रन शूड कम बिकॉज सुरवातीक कशें तांकां उमेद आसतली भुरग्यांक न्ही शाळेन गेले सगळे म्हणटले मेळुया सगळे. सो मातशी टीचर मस्ट लिटल पूट तांचे नजर दवरून की तांकां सी दॅट दे डोंट मिक्स अप टू मच. हळू हळू तांचे जशें चलता की दॅट वॉज शूड नॉट लिटल फॅक्शन दॅट इज फायनली विथ द मॅनेजमेंट न्ही दे हॅव टू डू इट. दे सी दॅट नॉट टू मेनी चिल्ड्रन कम टुगेदर सडनली. एसेंब्ली आमी ना म्हूण सांगल्या. सो बिकॉज एसेंब्ली सकाळी ते सगळे जमता पळय दॅट ऑल्सो यू शूड नॉट डू. आनी स्टॅगरिंग अमावंट यू सी हाव इट कॅन बी डन बेस्ट. एज आय सेड लास्ट टायम द स्कूल तांचे हे मातशे कमी आसूं शकतात हे आमचे वॉट यू कॉल क्लासीस नाव. सो दे हॅव टू डू कशें करपाचें ते प्लस सकाळचे बसी आसतात पळय ते फूल पॅक जावन वताले तुमकां बसी स्कूल बसी ना बसीन दे हॅव टू फॉलो द नॉर्मल कोवीड बिहेवियर कितें आसा तो सगळो फॉलो करचो पडटलो. आणि क्लासीनी ऑल्सो दे हॅव टू फॉलो द वॉट एवर गायडलायन्स विल बी पूट बाय द एज्युकेशन डिपार्टमेंट दे हॅव टू फॉलो द एज्युकेशन. तांकां पयलीं सांगलां इन्स्ट्रक्शन दिलां की लोकल जी PSC CHC खंय आसा तेंची दोतोरांनी सुद्दां मदीं वचून एक चॅकअप करप किंवा तांकां कोणाकूय सिम्टम बारीकशी आसा जाल्यार दे शूड दीस. आणि आम्ही ऑल्सो सजेस्ट केला की जांचे पेरंट्स दे वॉन्ट टू सेंड देअर चिल्ड्रन दे शूड बी ऑल्सो वॅक्सिनेटेड. पेरंट्सांनी दोगांनी वॅक्सिनेट करप आपल्याक गरजेचें आसा. सो इट इज नॉट ओन्ली दॅट ते ड्रायव्हराक आमी वॅक्सिनेट करप टिचरांक वॅक्सिनेट करप बट द पेरंट्स ऑल्सो मस्ट फील दॅट दे शूड वॅक्सिनेट देमसेल्फ कित्याक तांची भुरगीं दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर मिक्स जातली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज.